अशें म्हणटा जेन्ना भुरग्यांक जेन्ना एनवायरमेंटला बद्दल जर शिकयत जाल्यार भुरग्यांक दोन गजालीचो फायदो जाता. एक म्हटल्यार भुरग्यांक एनवायरमेंटला बद्दल आवड निर्माण जाता आनी दुसरें म्हटल्यार तांकां त्या तितूनच्यान कितें शिकोवंकूय मेळटा. आनी असोच एक कॉन्सेप्ट घेवन आयज पुनर्वसन साळ ह्या गांवची एक गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल येयलेली आसा. तर जाणून घेवया नेमको कितें कॉन्सेप्ट तो. हां बरं कसलो कलर हा ब्लू, ओके येलो, ओके आम्हाला खूप छान वाटलं ते करताना. आम्हाला सरांनी धुळंबेमध्ये नेलं होतं. तिथे आम्ही वेगवेगळे पक्षी बघितले. सातभाई, कोतवाल, मलाबार ट्युनॅक हे वेगवेगळे पक्षी बघितले. आम्हाला बर्ड वॉक ही खाशेली संकल्पना पुनर्वसन साळ शाळेत सुरू आसा. वांगडाच पर्यावरण सांबाळपा खातीर सीड बॉल हो आनीक एक बरो प्रयोग. बियो ज्यो हाडलेल्यो ती एक आमी बी प्रत्यक्षीक तांकां भितर घालून दाखयली. एका एका बॉलान एक एक बी घातली. अशा प्रमाणे ते आमी बॉल भुरग्यांक करून दाखयले आनी बॉल तयार करून दाखयले उपरांत ताका सांगलें की ते तुमी मातशें सुकत दवरपाक जाय. आनी जेन्ना तुमी केन्ना अशें फिरोवंक गेले समजा खंयसर तुमकां अशी जागा दिसली तर वयतना तुमी एक दोन बॉल तर तुमी ते थ्रो करपाक जाय, उडोवपाक जाय, जेणे करून थंय एक रोपटे तयार जावं शकता. हे शिक्षण पद्धतीचेर पालकय खोशी. चांगलं वाटतं की वेगवेगळे उपक्रम होतात, विशेषतः निसर्गाकडे लक्ष देतात आणि सीडबॉल हा उपक्रम आहे तर ते दुर्मिळ झाडांच्या बिया संवर्धन होऊन त्याच्यापासून जे वृक्ष दुर्मिळ होत आहेत आणि ते पुन्हा वाचवण्याचं ते काम करतात. एक निसर्ग वाचवण्याचं, त्यापासून आपण भविष्यात ऑक्सिजन वाचवण्याचं काम करतात. हे शाळेचा उपक्रम बघून एक चांगली गोष्ट वाटते. सिलेबसान म्हणजे पक्षी हो एक घटक आसा, उपघटक आसा, घटक आसा. ह्या पक्षी जो आसा तो EVS सब्जेक्टान म्हणजे परिसर अभ्यास सब्जेक्टान म्हाका 2-3 लेसनां तरी पळोवपाक मेळटा पक्षी. पण जे पक्षी म्हणजे कितें जेंच्या आंगार केंस आसा, पिसां आसता, जे दोन पांयार उबे रावंक शकता ताका पक्षी म्हणटा. पूण जेन्ना आमी भुरग्यांक फक्त पक्षी जे आसा ते पुस्तकान आसा, पूण पुस्तकान जास्तीत जास्त पक्षी जे आसा ते आमकां कृष्ण देवल पळोवपाक मेळटा. कलरींग फोटो जे आसा कमी आसा, कृष्ण देवल फोटो जास्त आसा. हे जे पक्षी जे आसा ते भुरग्यांक कळपा खातीर म्हणजे आमच्या एरिया सभोवतणी पक्षी कसले आसा, फॉर एग्जाम्पल बुलबूल, मॅकपाय रॉबीन, हे जे पक्षी जे कॉमन पक्षी जे आसा ते भुरग्यांक कशें आयडेंटिफाय करपाचे तेच्या खातीर आमी भुरग्यांक फिल्डार व्हरता. पुस्तकान आसा तेंच्या पुस्तकान जे आसा फोटो आसा, माहिती आसा, सगळें आसा. कोकिळा जो पक्षी जो आसा ते आसा, पूण कोकिळा प्रत्यक्ष कसो दिसता, मेल आनी फिमेल हेचो फरक कसो आसता, मेल कोकिळा कसो दिसता, फिमेल कोकिळा कशी दिसता. बुलबूल जर समज पयले वेगवेगळे प्रकारचे बुलबूल आमच्या गोंयांत मेळटा. जी आमची ही जी आसा गोंयच्या राज्याचे स्टेट बर्ड्स जो आसा ते फ्लेम प्रोटेक्ट बुलबूल आसा. तो कसो दिसता हो प्रत्यक्ष आमी फिल्डार व्हरून दाखयता. बुलबूल जे आसा एक प्रकारचे बुलबूल जो आसा म्हणजे हो जो आसा कितें फ्लेम थ्रोटेड बुलबूल जो आसा तेच बरोबर ताका रेड इस्कट बुलबूल, रेड वेंटेड बुलबूल अशे वेगवेगळे प्रकारचे बुलबूल जे आसा म्हणजे पळोवपाक आसा. पूण हे जे भुरग्यांक पळोवपा खातीर आमी फिल्डार व्हरपाक जाय पडटा, म्हणजे रानान व्हरपाक जाता, जंगलान व्हरपाक जाता, आजूबाजूच्या सरावंडींग व्हरपाक जाता. त्या खातीर आमी वेगवेगळ्या संस्थेची मदत घेता. त्यातले ते संस्थाचें नांव घेवपाक जाय म्हणजे विवेकानंद पर्यावरण जागृती फोर्स. ही संस्था जी आसा गेली 10-20 वर्सां जाली काम ह्या फिल्डान काम करता आनी त्या संस्थे मार्फत आमी आमचे स्कूल टायप करून आमच्या भुरग्यांक फिल्डार व्हरता. स्टुडंटा खातीर सैमाक.